गोयचे आदले आम आदमी पक्षाचे निमंत्रक एल्विस गोम्स हांच्यांनी आयतारा काँग्रेस पक्षांत प्रवेश घेतलो. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आनी गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान गोम्स हांकां पक्षांत येवकार दिलो. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. काँग्रेस पक्षाक जॉईन जावन आमचे कुंकोळचे गांवांत आमचे हात घोट जाले काँग्रेस पक्षाचे. आम्ही कुंकळेच्या गावात पांजरफणीच्या गावात आम्ही खूप त्या वेळाचेर काम केलां. म्हाका याद जाता की आमी इवन फिल्डीन रिबेलोचे इलेक्शनाक त्या वेळाचेर जनता पार्टीचे आमी बरोबर त्या वेळाचेर ताका निवडून हाडपाक इवन आदीन सुद्दां आशिल्लो दिसता म्हाका त्या वेळाचेर खूब काम केल्लें त्या काळात. आनी आज एल्विसान एक मेजर डिसिजन घेतलें आनी तें म्हणजे काँग्रेस पक्षान भितर सरपाचें. ताका एक्सपिरियन्स बरें आसा. गव्हर्मेंटाचो ऑफिसर म्हूण ताणें वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी काम केल्लें आसा. ताजे एक्सपिरियन्सूय आसा आनी ताजो फायदो काँग्रेस पक्षाक जातलो. वेगवेगळे कडेन पावोवपाचें. तशेंच तांचो चीफ मिनिस्टरियल कॅन्डिडेट ऑफ 2017 जनरल असेंब्ली इलेक्शन आनी फॉर्मर तांचो कन्व्हेनर बाब एल्विस गोम्स आयच्या आमच्या पक्षान रितसर प्रवेश केल्लो आसा. ह्या वेळार गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी तांचे स्वागत करतात ह्या पक्षान. आणि त्यांचा जो अनुभव एज अ गव्हर्मेंट सर्वंट पणजे ताजे खूप काम आसा. एज अ कमिशनर वास्को पोर्ट्स जावं बाकीचे जेन्ना डिपार्टमेंट सगळे हँडल करता आसतना वास्को शहरान तेजे वेगळे तरेचे इन्फ्लुएन्स आसा. ह्या भायर वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट करता आसतना गोंयभर ताणें लोकांची सेवा करता आसतना इन्फ्लुएन्स केल्ले आसा खुबशे लोकांक. हे काँग्रेसचे जे फुडारी आसा तांकां हे सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. खुबशे फुडारी जांचो म्हजे कडेन संपर्क आसलो, जरी हांव एका पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षान येयलो अशें म्हणटा हांगा, पूण हांव तशें म्हणना. कित्याक हांवें एक पक्ष सोडलो जाल्यार आज म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 8-9 म्हयने जातले हांव त्या पक्षांतल्यान अशी उडी मारून दुसऱ्या पक्षान येवंक ना. हांवें टायम घेतलो. म्हजे बरोबर हांगा आतां म्हाका दिसता 15 तरी आमचे म्हजे बरोबर काम करपी पयलींचे आसा हांगा फुडारी. सतत आमी मिटिंग्यो घेताले आनी गोंयचे पळय कितें राजकारण किंवा सोशल फिल्डान जे चलता ताचेर आमचें लक्ष आसलेंच. आनी टायम टू टायम आमी निवेदनां दिल्लीं आसा, खूब काही केल्लें आसा. मेन प्रॉब्लेम म्हणटा तें गोंयांत गोंयकारांक कितें जाय तें आजून ह्या पक्षांक कळोंक ना. काँग्रेस एक सगळ्यांत ओल्डस्ट पार्टी आसा. ह्या काँग्रेसीन गोंयच्या खातीर खूब काही केल्लें आसा, खुबशें दिल्लें आसा. स्टेटहूड जर एकच इश्यू घेतलो जाल्यार आज आमी स्टेट जाल्ले आसा. आतां ती स्टेट गेल्ले 10 वर्सां कशी चलता तें दुख्ख जाता. म्हणून म्हाका गोवा फर्स्ट, आनी हे गोवा फर्स्ट जर म्हणटलो जाल्यार खंयच्या तरी एक पक्षान वचून कितें तरी करपाक जाय अशें जेन्ना आमकां दिसलें, म्हाका एकट्याकूच न्हू, तेन्ना आमी ह्या काँग्रेस पक्षान वचपाचें अशें फायनल डिसिजन घेतलें.